राजकीय घडणुकेन आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव हांणी वालंका आलेमाव आनी सावियो आलेमाव हांच्या वांगडा नव्यान नेमिल्ल्या गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाका घरा वचून तांकां प्रदेश काँग्रेसीन मुखेली म्हणून परत आयिल्ल्या खातीर अभिनंदन केलें। प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना चर्चिल आलेमाव हांणी काँग्रेस पक्षाक आपल्या फुडाराक सोडून नाशिल्लें महासागर अशें वर्णन केलें आनी चोडणकर हाका संघटनेचें फुडारपण करपाक परतून हाडून पक्षान योग्य निर्णय घेतला अशें सांगलें। गिरीश चोडणकर हाका उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय गजालींची खर जाणीवकाय आसा आनी फुडाराच्या वेंचणुकेच्या आव्हानां मुखार पक्ष घटमूट करपाक ते बरे तरेन सज्ज आसात अशें आलेमाव हांणी सांगलें। काँग्रेसान परतून येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास आसतना चर्चिल आलेमाव हांणी सध्या परतून पक्षान प्रवेश करचो ना अशें स्पश्ट केलें। चोडणकर हाच्या कडेन जाल्ल्या बसकेन राजकारण आनी राज्य संबंधीत हेर विविध प्रश्नांचेर चर्चा जाली अशें तांणी सांगलें। काँग्रेसीन गोंयान आपलो तळ पुनर्रचणूक आनी घटमूट करपा खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नाक लागून ह्या बसकेन राजकीय स्वारस्य निर्माण जाला। अरे तो पद आतां कितलो तो आतां थर्ड टायम फोर्थ टायम तो कित्याक काँग्रेस मरे एक ओशन व्हडलो धैर्य तो तूं पड एक गाड आहाय न्हू त्या गाडा सगळेपणी ते सुणे रे दुसरे पार्टी म्हणून कोणी सोडा जाय ते सुणे सो ताका लागून वालो तेलो तो आतां चवथे पार्टी पांचवे पार्टी लागून पतो प्रेसिडेंट जाला ताका लागून विश करपाक कसलें हांवें म्हळें बरें केलें म्हणली काँग्रेस प्रेसिडेंट डेवलप केलां जॉयनींग बी हांवें कितें म्हणलें का बरें जालां तुका पद काँग्रेसीन आनी पळय हें म्हणून कित्याक तूं ताका म्हण खबर आहा तुका म्हण खबर आहा नॉर्थ सावथ म्हण तूं पयलो कित्याक तूं कितलो तेंप आसलो सो तुका एक्सपिरियन्स करून आनी मुखार म्हळें कितें जाल्यार बरें करपा जाय जॉइन बी जावपाचें कितें हें जालें डिस्कस जाल्यार जालो जॉयन जावपाचें डिस्कस हांव ताका फोन अरे बाबा त्या खाली कॉन्सिडर करपाक गेले आमी तिकेटी टायम आमले खूब हांव एनएस शिवाय यूथ काँग्रेस आसता तो हांगा ते काँग्रेस ना रे बोर उलोवणी जालें जालती बोर जालें चड उलोवणी सारकी म्हणजे और बरो जाय तें पॉलिटिकल उलयना कितें उलयलें तो कितें मेळटलें तो चड हुशार तो येईल आमगेले म्हाका चड बरें मार्क म्हणटी आमगे सन्यागांची न्हू सदां आमी तेजे केन्ना केन्ना कितें वायट उलयना केन्ना जायते जाणां ते पार्टीनी भितर येयले MP जाले कितें जालें कितें तें उलयन गेले हांव केन्ना उलयना कित्याक ती एक बरी ती रेडी ती कित्याक तेन आज ही काँग्रेस सांबाळ्या आनी आजून सांबाळटा तेका लागून काँग्रेस उरल्या आनी आतां तेगेलो पूत राहुल गांधी तो मुखार राहुल तें चेडूं आहा प्रियांका पूण जेन्ना आयज राजीव गांधी पळय म्हणटा तसलो प्रायम मिनिस्टर जावपा डिफिकल्ट आतां तेगेलो चेडो जावपाक शकता आमगे सद्दां जातालो आतां केलो आतां कितें चलो आता त्या इलेक्शनाक सावियो मेळपाक शकता इलेक्शनार रावपाक शकता कोण सावी इंटरेस्ट आसा पण ना म्हाका रावपाची म्हाका खबर ना तेगे आहा सारकी 100% आनी तेगेली आहा जाल्यार तेगे जाताली सो बेनावलीन सावियो सिट्युएशन चेंज करपाक पॉलिटिक्स तो सांगतलो बसता बसता पूण हें सांगता बसत म्हणून जाय जालें तो बसता तो सांगतलो कित्याक आमकां मुगेलो 5000 वोट पळय म्हणटा बाणाल्यांत खंय गेलो ना आनी आतां मुगेलो पूत पळय आहा सावियो तो म्हज्यान चड एप्रोच जाता लोकांक बाणाले लोक नावेले लोक आमगे सारको मोगा लोक हांव सदां त्या लोकांक दुसरो भिनू कित्याक आज बाणाले लोकांक लागून हांव पयलो मुखेलमंत्री जावन गेलो दुसरें म्हणल्यार नावेली पळय जेन्ना हांव येयलां तेन्ना तुमकां सोदतलो आसता कितें दिलो म्हणटा पार्टी बी अप्रोच जालो खंय पार्टी पार्टी बी अप्रोच जालो पार्टी एप्रोच जाय पार्टी एप्रोच जाले कितें पार्टी कोणें
पार्टीचे गोंयान म्हणजे नाक म्हणून जाता मी नाक म्हणून घरा पडे आले तर हें म्हणून आमी अतिशय येवन जालें तें पार्टी येता आमी कोणाक येस म्हणलें न्हू प्रॉमिस दिवना प्रॉमिस सांग टायमाचेर तूं ना जातकीर मागीर काँग्रेस वीक जाल्या कोणाल्या तूं सोडला तूं इलेक्ट जावन येयलो तो लास्ट दीस म्हाका तेज मागीर वीक जाल्या काँग्रेस आनी जातली बरें आज जातली केन्ना जाता भितर केन्ना जाता भितर तेच दिसून येता की तूं सोडल्या आनी वीक जाल्या तूं येतली पती स्ट्रॉंग जाता कितें सांग मरे एक पळोवपाक गेलो जाल्यार न्हू सेक्युलर म्हणटा गोवा लोक सेक्युलर जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आनी हेका लागून मरे हाको ट्युरिस्ट सगळो वर्ल्डाचो एक जावन हे सगळो काम कोण हिंदू कोण क्रिस्तांव कोण मुसलमान तो कांय कळना समजलें न्हू सो हें आमी दवरपा जाय सदांचें गोंयकार फिगर अशें सांगता की तूं ना न्ही जाल्यार एमपी इलेक्शनाक वोट कम पडटा काँग्रेसीक तूं 50,000 वयर मतान जिखलो तेन्ना आतां पळयताले हांव एक पार्टी केला 75 आनी एक पार्टी केला 55,000 लीड एक पार्टी 75,000 लीड पयलीं पार्ट बसलो हांव एजवाड 75 लीड हें बसलो न्ही जीडीपी तेन्ना वय तेन्ना काँग्रेसीक बसलो तेन्ना तुमी मागीर 75 55 तेन्ना 55 म्हाका तेन्ना म्हाका सांगलें आनी पयलीं पार्ट बसलो एजवाड बाजाराचेर तेन्ना 75 आमकां कितें दिसता मरे वोट म्हणल्यार ते लोक घात न्हू लोकांचे हात पार्टीचे थोडो आसता आनी लोकांचे आसता ना काँग्रेसीक कमी जाता आमचें आतां आमी इल्ले बरें माहीत जाय तुमचें सांगू आतां हें तर आहा लायनीन आहा तुमी हय पूण चर्चिलांतले मना ना काँग्रेसीन वचपाक आहा 100% आपण शुअर गेलो दोळे धाकून ह्या इलेक्शनाक वालंकाचो काँग्रेस कॅन्डिडेट नावेली आनी सावयो बेनाली चड करून आसता तें कित्याक आसता ते बसतलेच शुअर सावयो बेनाली तिकेट ती पडत आं सावयो बेनाली सारयो तेन्ना हें समज तूं रावतलो देखील ना ना हांव मुगे चिंता मुगे हांवें बसपाचें मुगे पुतान बसपाचें पूण बसतलें मजा थँक्यू थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.